दोळ्याची जे आमी भिंग बदलता किंवा लेन्स बदलता तातूंत कितें नवे बदल जाल्यात त्या विशया वयली माहिती करून दिवपा खातीर डॉक्टर शुभेच्छा आमचे बरोबर आसात. मोतीबिंदू ह्यो एक जाल्ल्या जन्मजात भुरग्या पासून ते एक म्हाताऱ्या मनशा पर्यंत जावंक शकता. ज्या कारणा खातीर जेन्ना ह्यो लेन्स धवो जाता, ओपेक जाता, तेन्ना ती लायट फुडें पावना आनी नजर कमी जाता. लायट आमी तो बल्ब पळयलो तो आमकां वायट म्हणून दिसता, पूण थोड्या लोकांक हे वायट लायटी कडेन अशें रेनबो कसो दिसता, कलर्स कशे दिसता. ट्रिटमेंट पेशंटाचेर डिपेंड करता. समज पेशंट आसा घरात कडेन आसता, चड कांय एक्टिविटी ना, चड कामाक बीन वचना, तेका नजर कमी आसली, चश्मान मातशें दिसलें, सो सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार ट्रिटमेंट जे दिता आमी चश्मो दिता. आजून मेरेन असो थेमो येवंक ना जो मोतीबिंदू कंप्लीट विरगळयतलो. हो थेमो समज हांवें तुका सांगलो 2 वरांनी घाल आनी दुसरो थेमो असो रातचो एकदाच घाल, तूं ते आरते परते करूंक उपकारना, कित्याक तेचो इफेक्ट सगळो सेपरेट आनी हेचो इफेक्ट सेपरेट. पळयात हॅलो दोतोर दर शुक्रारा राती 8:30 वरांचेर.